मिसाची सुरवातेक सगळीं उबी रावया आनी सुरवातेचें गायन गावया. परमेश्वर राजवट चलयता A22 पान 11 A22 पेज 11. परमेश्वर राजवट चलयता ताचे राज सगळेच मोगाची. परमेश्वर राजवट चलयता ताचे राज सगळेच मोगाची. वचोडानुसार सर्गीचो आमचो देव आमचेर भागयता. सोमेश्वराली आवयता आपणाची मोगी सोबयता. वचोडानुसार सर्गीचो आमचो देव आमचेर भागयता. सोमेश्वराली आवयता आपणाची मोगी सोबयता. परमेश्वर राजवट चलयता ताचे राज सगळेच मोगाची. परमेश्वर राजवट चलयता ताचे राज सगळेच मोगाची. सगळ्यांक देव बरो दिसच्यो. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमी मागता सोपून गेल्या हिल्डा de Almeida देवान तिका सर्गीचे राजभाव करूंक आमी मागुया. तशेंच मावक लायला आपलो जल्माचो दीस समरुपता जॉर्डन रिबेलो, पॅट्रिशा सिक्वेरा आनी एना पिएदाद फेर्नांदीस देवान तांचेरूय भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच आमी मागता सांतिसिमो ह्या वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत स्विटी फेर्नांदीस, गुस्तावो फारिया, नेविल फारिया, पीटर फारिया, मेंबर्स ऑफ आशा महाल, आल्वारिनो लुईस, अपोलिनो सिप्रियानो वेगस, बेला वेगस, जोआव पेद्रो वेगस आनी मार्गारिता वेगस. केत भाशेन ह्या कुटुंबा पासत आमी मागुया. बाबाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. म्हजे भयण मानू, आयज आमी भाग्यवंत जाकोब हाची परब आमी समरपता, जो जेजूचो शीस जावन आसलो. आनी जेजू ताका विचारलें, म्हज्या पात्रांतलो तूं पियेतलोय आनी हो पयलो शीस जाता जेजूच्या पात्रांतलें पिवंक, जेजूक रगत मारूंक, गवाय दिवंक. तर म्हजे भयण मानू, आमच्या जिवितांत आमकां जायते सुयेग मेवतात. जेजूक परगटूंक, जेजूचो मोग दुसऱ्यांक दिवंक, शुभ वर्तमानाचे परगटणार जावं. तर आमच्या जिवितांत जे आमकां सुयेग मेवतात, बरें करूंक, बरें विस्तारूंक, ते आमी वगडावचे न्हय, पूण ल्हान ल्हान वस्तू मोगान करूंक आनीक बऱ्या उतरा वरवीं, बऱ्या कोरन्या वरवीं शुभ वर्तमान परगटूंक, सासणाची जिवीत सोडून घेवंक त्याच बापाची कृपान बळ घसण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें, मोगाचें आनी पेकवणीचें जावं, पातकी वस्कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी काळजांत दूख धरून आनी देवाचे काकुती कुलो मारून सगळीं बरोबर हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा, आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां उच्चारून, वायट दारून आनी बरें सोडून मी जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बबडपराध. हे बाजोत भाग्यून सदांच अखबार मरेक सगल्यांक देवदूतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परात देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Sonia Karuto, Sonia Karuto.
देवाक आमी दिनवासुवें वाखाणुया आनी सगलीं बरोबर म्हणुया. महिमा देवाक ओ सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सर पदवेदार देव बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता, सोमिया देवा देवाची शिडी, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देव बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तो पवित्र, एकलोच तो ईश्वर, एकलोच तो परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. थोडोसो वेळ उगीच रावन तुमचे कासकी ते सांग देवा मुखार दवरात. सर पदवेदारा सासनाचे देवा, आपल्या रोगताची मोर घालून जेजूक साक्षी दिवंक तुज्या धर्मदुतां भितरलो पयलो भाग्योंत जाकोबाक तुवें विचलय. ताचे साक्षे वरवीं लोजी आनी भिरांते विणे बावाट परगोट उच्चारूंक आमकां धीर मेळूं. आनी ताचे विणवणे सगली पवित्र सभा शांतीत आनी सवस्कायेन तुजी चाकरी करूं. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभेन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. भाग्योन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेले वाचो. भावा भयण्यांनो, असली वर्ती पदवी देवासून येता आनी आमच्या तांय उपजावना म्हूण दिसून येवच्या पासत हे भांडार मातयेच्या आयदनांनी आमी वता. सगळी जिन्सांची बार आनी आमी सोंसता, पण चेपण पडना. आमी गोंदलाक सांपडटा पण निराशी जायना. पिडापीट भोगता पण असोत पडना. आमकां खाला उडयता पण आमचो जीव काडूंक पावना. आमचे कुडीक जेजूचें जिवीत दिश्टी पडचे खातीर जेजूचें मन आमी सदांच आमचे कुडीक व्हरता. जेजूचें जिवीत आमच्या विनाशी कुडीक उक्तापेन दिश्टी पडचे खातीर आमी जिवी आसतनाच जेजू पासत आमकां मरणाचे अधीन करीत आसा. ह्या भाशेन मन आमचे सवें आपलें काम करीत आसा, पण तुमचे सवें जिवीत आपलें काम करीत आसा. हांवें स्वत मानलां देखून हांव उलयलां अशें बरयलेलें आसा. ते प्रमाणे भावार्थाचें मन आसून आमी स्वत मानता देखून आमी उलयलां. आनी जाणीं सोमिया जेजूक पुनर्जिवन केलो तोच आमकां जेजू बरोबर पुनर्जिवन करतलो आनी आमकां ताच्या बरोबर ताचे सोशी वतलो म्हूण आमी जाणो. हें सगळें तुमच्याच बऱ्याक. हे पोरी कृपा वाडोवन वेता तितली देवाची मोहिमेक अदीक आनी अदीक लोकां मदें दिनवासनी वाडोवंक. देवाचें उतोरें. देवाचे वडोवकार. जबाबदारी. रोडण्या दुकानी वमतात तीं गायनां गावन कोत्तात लिवनी. कोतून म्हणुया. रोडण्या दुकानी वोमतात ती गायना गावून कोरतात लिवणी. सियोनाच्या गुलामांव सर्वेस्पराक परतून हाडलें तेन्ना आमकां पयलेंच तें सोंपोनशें दिसलें. तेन्ना खुशालकायेन हांसलीं आमचीं तोंडां आनी आमच्या तोंडांतलीं एकसारकीं सुटलीं गितां. जबाब. रोडण्या दुकानी वमतात तीं गायनां गावन कोत्तात लिवणी. अनबावडी लेगून म्हणूंक लागले,
कसली कसली अजापां सर्वेस्परान तांचे खातीर केली नात. होय, व्हड व्हड अजापां सर्वेस्परान आमचे खातीर केली आनी आमची काळजां सतस्तान मुडगटली. जबाब: रोडण्या दुकानी वोमतात तीं गायनां गावन कोत्तात लिवनी. जशे निकाबादांत उदकाचे लोट नव्यान व्हांवता तशेंच आमच्या गुलामाक परतून हाड सर्वेस्परा. रोडण्या दुकानी वोमतात तीं गायनां गावन कोत्तात लुमणी. जबाब: रोडण्या दुकानी वोमतात तीं गायनां गावन कोत्तात लुमणी. वेता वेता दुका बरीच चोल्ली हातान घेवन वोमची बी. येता येता गितां गावन आयली माथ्यार मारून कोणसाचे बरे. जबाब: रोडण्या दुकानी वोमतात तीं गायनां गावन कोत्तात लुमणी. उद्गार. Soy sorvisora, soy sorvisora, soy, 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 soy. Soy sorvisora, soy sorvisora, soy, 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 soy. हांवें तुमकां विचून काडल्या. तुमी वचात तोखतात तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्या. Soy sorvisora, soy, 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 sorvisora, soy, 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 soy. Soy sorvisora, soy, 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 sorvisora, soy, 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 soy. Sorvespo तुमचे सोबे आसूं तुमची सोबे आसूं. Madia pormonin Jesu Christaचे शुभ वर्तमान. होय मातुका सोम्या. जबेदेवाच्या पुताची आवय जेजू सोशी आपल्या पुतांक घेवन आयली आनीक ताचे कोडे कितें मागूंक आयलोल्या भाशेन ताच्या पांयां पडली आनी ताणें तिका म्हणलें, तुका कितें जाय? तिणें म्हणलें, ह्या म्हज्या दोगां पुतांक एकल्याक तुज्या उजव्या हाताक आनी दुसऱ्याक दाव्या हाताक तुज्या राज्यांत बसूंक लाय. जेजून प्रतिपाळ केलो, कितें मागता तें तुमीच नकळोत. हांव पियेतलो त्या पिवण पात्रांतलें तुमच्यान पिवंक जाय? ताणें म्हणलें, होय जाता. ताणें तांकां सांगलें, म्हज्या पिवण पात्रांतलें तुमी खरेंच पियेतल्यात, पूण म्हज्या उजव्याक व दाव्याक बसूंक म्हज्यान तुमकां दिवंक जायना. बगर म्हज्या बापान कोणाक तयार केलां तांकांच. हें आयकून हेर 10 जाण त्या दोगां भावांचेर तिडले, पूण जेजून तांकां आपणा सोशी आपूण हाडून सांगलें. ओन बावट्या मदें तांचे अधिकारी तांचेर आपली पदवी जबरदस्तीन चलयतात आनी तांचे वडील आपल्या सत्तेचो भार तांचेर घालतात म्हूण तुमी जाणात. तुमचे मदें तशें जावचें न्हय. तुमचे मदें कोण व्हडलो जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो. तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो तुमचो चाकर जावचो. तेच परी मनशाचो पूत हेरांक आपले चाकरेक लावंक येवंक ना. बगर हेरांची चाकरी करूं आनी सोमेस्तांचे सोडवणे पासत आपलो जीव दिवंक आयला. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी मानू, आयज आमी भाग्यवंत जाकोब जो जेजूचो धर्मदूत आसलो ताची परब आमी समोरता. ताचो भाव जुआंव आनी ताची आवय कोण सालोमी, बापूय कोण जेबेदी. जेन्ना हे दोगूय भाव दर्याचे देगेर आपल्या बापाय सांगाताक जाळां शिंवताले तेन्ना जेजू तांकां आपयता आनी सगलीं जाळां सांडून आपल्या बापायक सांडून जो तो वावर तुसो कोत्ताले ते सगलें सांडून जेजूचो ते पाटलाव कोत्तात. जेजूचो पाटलाव कोत्तात
आनी आयच्या दिसाक म्हज भयण म्हणाच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां की तांची आवय तांकां दोगांयकूय घेवन जेजू सोंशी येता. आनीक पयली वोस गरजेची, दोगांय आपल्या पुतांक घेवन जेजू सोंशी ती आयली. दुसरी वोस ती कितें कोत्ता, जेजू सोंशी येवन ताच्या पांयां पडली. जेजू सोंशी येवन ताच्या पांयां पडली आनी मागीर जेजून म्हणलें कितें जाय बाय, आनी मागीर जेजू लागीं तिणें मागलें. म्हाजो भयण मानू, आमच्या कुटुंबांत एक गरजेचें जावन आसा. आवय ती आवयक हुस्को जाता आपल्या दोगूय पुतांचो. ह्या संवसारांतलो न्हय पूण सर्गीच्या राजाचोय व सासणीक जिविताचोय तिका हुस्को जाता. आनी देखूनच आपल्या भुरग्यांक बरें तें दिवंक, आपल्या भुरग्यां पासत बरें तें मागूंक ती आपल्या दोगूय भुरग्यांक कितें कोत्ता, जेजू सोंशीक घेवन येता, आपूण डिमेर पडटा आनीक जेजू लागीं आपल्या पासत मागोना पूण आपल्या भुरग्यां पासत मागता. आनी हेंच कितें म्हज भयण मानू आमच्या जण एकल्याच्या कुटुंबांत घडोवंक गरजेचें. आवय बापायनी आपल्या भुरग्यां पासत मागोवंक गरजेचें आनी भुरग्यांनूय आपल्या आवय बापाय पासत मागोवंक गरजेचें. बरें तें भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायक दिवंक गरजेचें आनीक आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांक बरें तें दिवंक गरजेचें. दुसरी वोस म्हज भयण मानू आमकां नियाळूक मेवता ती जेजू लागीं मागता, एकल्याक उजवे वाटेन आनी दुसऱ्याक दावे वाटेन. आनी तेन्ना जेजू कितें म्हणटा, हांव पियेतलो तें पिवण पात्रांतलें तुमच्यान पिवंक जाय. आनी ताणें कितें म्हणलें, होय जाता, होय जाता. म्हजो भयण मानू, जेजू जाणा आसलो आपल्या जिवितांत कितले कोश्ट आनी कितले वळवळ ते. आनी हेवूय दोगूय पूत आनी हिवूय आवय जे होय म्हणटात ती विस्वाशी रावतात. जेन्ना जेजू कुर्सार हुमकळटालो तेन्ना थंयसर थोड्योश्यो वस्तोरी आसल्यो कुर्सामळी, ही ती एक आवय कुर्सामळी उबी आसली. सालोमी जेजूच्या कुर्सामळी उबी आसली. जाकोब पयलो धर्मदूत जाता रगत वारून जेजूक गोवाय दिवंक. तो आमच्या जिवितांत म्हज भयण मानू एक कोस दूख पिडापीड आसा. जेन्ना आमी बरें करूंक सोदता वा जेन्ना आमी जेजूक लागीं रावंक सोदता, जेजूक परगटूंक सोदता तेन्ना जायत्यो आडखळ्यो. आनी एक एक पावटी जेजूक हांव लागीं रावतलो वा जेजूक हांव परगट्टलो जाल्यार हें बरेंपण विस्तारतलो जाल्यार म्हज्या जिवितांत एक एक पावटी आय हॅव टू चेंज माय लायफस्टायल. देवाची खोशी पाळप, जिवितांत नवसोनी हाडप, बरेंपण हाडप. आनी हें कोत्ता तेन्ना कोश्ट आसा, दुमाळो आसा, पिडापीड आसा. पूण आयचें पयलें वाचप म्हजो भयण मानू आमकां बरो उगडास करता. हे कोश्टा वेळार पिडे वेळार कितें घडटा. भाग्योंत पावलून कोरीतकारांक बरयलेलें दुसरे चिटी वेली वाचप तो अशें म्हणटा, सगल्या जिन्साच्या कोश्टांचो भार आमी सोंसता पूण चेपण पडनात, पूण चेपण पडनात. आमी गोंडाळाक सांपडटा पूण निराशी जायना, पिडापीड भोगता पूण असाद पडना. आमकां काला उडयतात पूण आमचो जीव काडूंक पावनात. आमचे कुडींत जेजूचें जिवीत दिसची पडचे खातीर जेजूचें मरण आमी सदांच आमचे कुडींत व्हरता. जेजूचें जिवीत आमचे कुडींत दिसचे पडचे खातीर. आनी अशेंच कितें म्हज भयण मानू आमचेय जण एकल्याचें जिवीत जावंक गरजेचें. जें जेजू पासत भेटप, जें आमच्या जिवितांत देवाची येवजण मानून घेवंक, बऱ्यो कन्यो करूंक, बरेंपण विस्तारप. आनी हें करूंक म्हज भयण मानू जेजू फुडें आपल्या शिसांक सांगता, कोणाक जर पयलो जावंक जाय ताणें कितें जावचें, सगल्यांचो चाकर जावचो, सेवा करची. आनी जितलो चाकर जातलोय, सेवा करतलोय, तितलें देवाचें बरेंपण आमी दुसऱ्या सगळ्यांक दिवंक पावतले आनी देवाचो इनाम आमी जोडूंक पावतले. आनीक निमाणें म्हणटा जेजू, हेंच हांव करूंक आयलो. हेरांक आपल्या चाकरेक लावंक येवंक ना, बगर हेरांची चाकरी करूंक आनी समेस्तांचे सोडवणे पासत आपलो जीव दिवंक आयलो. आनी हेंच म्हजे भयण मानू जेजून केलें. हेरांचे समेस्तांचे सोडवणे पासत ताणें आपलो जीव दिलो. तर म्हजे भयण मानू आमी हें संवसारी जिवीत जियेता तेन्ना पयले सुवातेर आमच्याच कुटुंबांत हें बरेंपण येवंक आमी जण एकल्यान वावरूंक गरजेचें. मागुया आमच्या भुरग्यां पासत, भुरग्यांनी मागचें, आपल्या आवय बापाय पासत बरें तें दिवंक वावरचें. दुसरें, आमच्या जिवितांत कोश्ट आसात, दूख आसात, आनी कितें भाशेन एक एक पावटी जे आमी बरें करूंक सोदता
व बरें करूंक आवडटा तेन्नाच कितें जाता तूं पोस वाडटा दिसतात, भार चड जाता दिसता, पूण भिवूंक पावना. कित्याक जेजू आमच्या बरोबर आसा, तोच आमकां बळान बोत्ता, तोच आमकां शक्तिवंत करता. सो हे भाशेन ही जेजून जी आमकां जिवीत फावो केलां तें जिवीत मोच भयण मानून जेजूच्या मोगा पासत, जेजूचे सेवे पासत आनी शुभ वर्तमानाचे गवाय जावंक परगटूंक तेच बापाची कृपान बळ घसण एकल्याक मागुया. बेठोवणेक आमी गायन गावुया. C27 निष्कोडो निर्मूल उडो पान 30 आनी 9. C27 पेज 39. Niskoro mirmolo Itum de la muncii म्हज्या बाबा भयणांनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बाप्पाक मानता तसलें साव म्हण मागात. हे तुमच्या तकले बलिदान आपल्या मनान आनी मनीन आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेस्परा सोम्या जेजून आपल्या कोश्टा मरणाची खास सगल्या दोरदुतां भितर भाग्यो जाकोबाक पयली पिवंक दिली. त्याच सोम्यान आमचे खातीर घेतिल्ल्या रक्ता स्नानाचो उगडास काडून हें पवित्र बलिदान आमी तुका समर्पिता. ताचे वरवीं सगळीं आमची पातकां धुवन काड आनी तुज्या पुताच्या कोश्टांनी वांटो घेवंक आमकां बळ दी. मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं. तुमचे सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक वार्ता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. वय वर्षां आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सोर पदवीदार सासनाचे देवा, सोर कांय सोदताय आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणास सावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गीची शिकवण सगळ्या मनशांक परगट करच्या तुवें ती धर्मदुतांची बुनयादीर तीर आनी गोट बांदून दवरले. तुका तो विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दोलबार संगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. Novarazzo sobisco tu, Sorgani sonsaroya, Lucia voiova, Un sorgi, tu caso e sol, Sorbes coracinavi, Pietà caso. Un sorgi, बाबा कोरस पवित्र सगल्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमयाचेच क्रिस्ताची कूड आनी प्रगट. आपलेच कशेन कोस मरण सोंसुंकेचे आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो म्हणलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें, हो तुमी सोमेस्ते घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच परी जेवण जतोस आनी कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातल्यान पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास. नव्या आनी सासणी कोऱ्याचें रगत पातकांचे बक्षण मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात.
बावट्टाचो गोट परगटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणापूर्वी तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बाबाजीच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो सर्वांची कास तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेवची कुड्या रोगो शेवतले आमी सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचे विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. लिवा आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिपनेरी आमच्या गोवळी बापा, सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गोवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबरसो दुमेल्या ती आमच्या घरच्यांची, आमच्या बाबा भयणांची, मित्रांची काकुळट कर. तांकां तुज्या शिश्या गोतींत मेल्ल्या सोमेस्तान तुजें पोलसोडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माय सांगाती भाग्याव जुजे तिचो पोती, भाग्याव दोन मृतां, भाग्याव जुजे वास सोर काळी तुका मानुल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सदां तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेसू वरवीं, त्या जेसू सांगाता, त्या जेसू दायन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बाबा सर्वोंदोन आनीक वैभव तुका सासनाच्या सासना. म्हजी भयण मानू सालोमी आपलो दोगांय पुताक जेजू सोशीं घेवन आयली. देमी घातले आनी आपल्या पुता पासत मागलें आनी मागीर जेजून सांगलें कितें करूंक जाय, कितें गरजेचें तें. सो आमच्या जिवितांत म्हजी भयण मानू जेजू सोशी आमी येतल्या. जेजू आमकां सगलें गरजेचें कितें तें शिकयतलो, सांगतलो. तें आमी आमच्या भुरग्यांक दिवंक आनीक आमच्या जिवितांत गरजेचें तें आमी करूंक ल्हान विचारां जावं त्या जेजून शिकयल्या प्रार्थनांतल्यान बळ आनी कृपा आसून एकल्याक मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां थाळणे पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्पराचोर वायटांतली आमकां निवार. तुवें खंय जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंड्या राजा क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबरसो नोत्रेकता. तर आमकां जेवदाय काकू तीन पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सोमिया जेज क्रिस्ता तुवें धर्मताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. म्हज्या पातकाचेर न्हय, म्हज्या पयस सुबेच्या भावाट्याचेर दिसका आनी कशें परमो तिका शांती दी आनी तूं सगळ्याक वटान सांबाळ जे तें राजभर चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबी आसूं. एकामेका मोगान जेवची शांती दिया. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप करतले आमची ककलूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप करतले आमची ककलूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपल्या ती सगळी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितरेचें म्हाका फावना पूण एकाच उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली.
कोमयाच्या वेळार आमी गायन गावुया म्हज्या जेवणाक येयात D28 पान 60 आणि 2 D28 पेज 62. म्हज्या जेवणाक येयात आवड कशी बसात म्हज्या कुडी रोखात कशी दादोसायात म्हज्या जेवणाक येयात आवड कशी बसात म्हज्या कुडी रोखात कशी दादोसायात जेजू जिवीत तुझे प्रार्थूया. देव आमचे बापा, तुवें दिल्ल्या सुरकीच्या जेवणा वरवीं आमची काळजां आमच्या सोम्याच्या मोगान पेटय. भाग्यवंत भाग्यवंत जाकोबान जेजूच्या मोगान शेवट पर्यंत तीर रावलोय, तशेंच आमी मोरो पर्यंत ताका मोगान विस्वास रावंक आमकां करपा दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोर्बिस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सोरपूत भितर देव बाप पूत आनी पवित्र तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वरकार मिसाच्या शेवटाचे गायन गावुया जैती मोद आमचो देव U30 आणि 3 पान 240 आणि 8 U33 पेज 248. Baba Bolino, Ia, Ia